सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयज तिसरो आयतार क्रिस्तांयांचो आनी आयताराक आयज गावदेत संडे अशें म्हणटात, म्हणजे संतोसाचो आयतार. तर आमच्या जिवितान हो क्रिस्ताचो संतोस घेवपाक आमी आयज खरीत भाशेन मागुया. आयच्या मिसाची मांडावळ करता माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन. आमच्या मागण्यांत आयज आमी दवरुया लुइझीन रॉड्रिगीस, आमचे इगोर्जेचे कूक, आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक आनी आमकां सगळ्यांक सदांच बरें जेवण मेळूंक ताचे पासत आमी मागुया. तशेंच आपलो जल्माचो दीस मनयतात कॉन्चिता बॉर्जीस. आनया आपल्या बरे भलायके पासत मागूंक लायता. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयज आमच्या गांवांत रिवर मॅरेथॉन जाता, जे सगळे धांवपी ह्या धांवांत वांटो घेतात तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. जे ऑर्गनायजर्स आसात तांचेय पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमच्या गांवां पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणांनो, आयज क्रिस्तांयांचो तिसरो आयतार. ह्या आयताराक आमी संतोसाचो आयतार म्हणटा. देवाच्या उतराचेर आदारून ह्या सेवा धर्मांक हो विशय आमी घेतला. तुजी वाट तयार करतलो. स्नान दातार जिवान व्हडे उमेदीन आनी आनंदान जेजूची वाट तयार केली. आयज शिक्षणाच्या प्रेशितायेक भेटयलोलो दीस आमी पालता. शिक्षणा वरवीं बरें आनी वायट कितें तें आमी वळखून देवाचे वाटेन आमचें जिवीत चलयता. आमच्या धर्म प्रांतांत शिक्षणाची प्रेशिताय चलता. ताचे वरवीं देवाची वाट तयार जावं म्हूण मागून आनंदान आनी ह्या मिसांत वांटो घेवया. शिक्षणाची प्रेशिताय म्हणजे एड्युकेशन एपोस्टोलेट. आमच्या गोंयांत जशेंच आतां सुरवातेच्या उतरान आमकां उगडास केला, ही शिक्षणाची प्रेशिताय एड्युकेशन एपोस्टोलेट जायती नेटान चलता. आमच्या जायत्या इगोर्जांची इस्कॉलां आसात, कॉलेजी आसात, हायर सेकंड्रीज आसात, तशेंच थोडे ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट्सूय आसात. खरीत भाशेन ह्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. ह्या वावरा वरवीं हो क्रिस्ताचो उजवाड आमच्या भुरग्यांच्या आनी विद्यार्थ्यांच्या काळजान भितर सरूंक आमी मागुया. आनी हेंच मनान दवरून ही मिसाची भेट सुरू करता आसतना हो उजवाड शिक्षणा वरवीं आमच्या जिवितान आनी आमच्या समाजान येयत रावता तें मानून घेवन आयज ही तिसरी वात आमी पेटयता. खरीत भाशेन संतोसाची वात ती. ह्या शिक्षणा वरवीं आमच्या जिवितान संतोस भितर सरूंक आमी मागुया. गीत करुया तारकाये बेगीन बेगीन. तारकाये बेगीन बेगीन मोतावेले उतोशी. तारकाये बेगीन बेगीन मोतावेले उतोशी. काका तुमी काढून काका उजवाडा तुवारो. स्वर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया.
देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुझीं भुरगीं सोमया जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी ओतरेकून रावता. येदो व्हर तो सोडवंडार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान समारंभूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरोणें आनी सुकलोली जमीन कुशाल जावं, पाड जमीन सोंतसूं आनी फुलूं, कोमला भाशेन तिका फुलां फुलूं, ती संतोश बरीत जावं आनी आनंदान बरोन गितां गावूं. तिका दिल्ल्या लिबानांची मोहिमा, कार्मेलाचो आनी शारोनांचो प्रताप, सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली, देवाचो प्रताप ती देखतली. तोकलोले हात गोट करात, तीर करात, कडकडटलीं दोंपरां, भिवकुऱ्या काळजांक म्हणात, धीर घेयात, भिवूं नाकात. हो पळय तुमचो देव येता, सूत घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता, तुमकां सोदूंक तो येता. तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उडटले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. संतोशाचे उल्हास सोडून तीं सियोनान येतलीं. ताच्या मुखामळार सदांकाल खुशालकाय रोसरोसतली. संतोश आनी खुशालकाय तीं भोगतलीं. दूख आनी रुदोन नाच जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जातलो. आमची सोडवण करूंक ये सर्वेस्परा. सगलीं बरोबर म्हणुया. आमची सोडवण करूंक ये सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतल्यांक खातीर तो नीत करता. बुकेलोल्यांक तो गिरास दिता. कैद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पोर तोडून उडयता. आमचो जाबाब. आमची सोडवण करूंक ये सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागवलोल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पोर अपुरबाय करता. आमचो जाबाब. आमची सोडवण करूंक ये सर्वेस्परा. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक तो सांबाळटा. पूण पातक्यांचीं पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमचो जाबाब. आमची सोडवण करूंक ये सर्वेस्परा. म्हज्या बाबा भयणीनो, सोमी हे पोरयान सोंसणिकाय घेयात. एक शेत कामती पावसा वेळार वो उसरां पडू जमनीचें उत्पन्न जाय पोरयान कितले सोंसणिकायेन आशेन रावता तें पळयात. तशेंच तुमी सोंसणिकायेचीं जायात आनी तीर बोरवशान रावात.
कित्याक सोमी येवचो जालो. तुमची न्हीद जायना जावं भावा भयणीनो, एकामेकाचेर शीन करूं नाकात. हो पोले नितीदाराच्या उमरार पावला. भावा भयणीनो, सर्वेस्पराच्या नांवान उलयले त्या प्रवाद्यांक तुमचो नमुनो कसो घेयात. तांकां खूब कोश दोग सोदचे पडले. देवाचे उतरे. देवाचे गोड उपकार. Sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सौम्य. क्रिस्ताच्या कोरन्याची खबर बणकणींत आयकून जुआवान आपल्या शिसांक ताचे शीं अशें विचारूंक धाडलें, येवचो आसा तो तूंच तो, वा आमी दुसऱ्याची वाट पळोवची? जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आयकलां आनी देखलां तें वचून जुआवांक सांगात. कुड्डीं पडयतात, थोंटीं चलतात, कोडकारां नितोड जातात, भिरीं आयकतात, मेल्लीं जिवीं जातात, गरिबांक शुभ वर्तमान परगट जाता. आनी म्हजे विशीं जाचो भावार्थ हालो ना तो मनीस भागी. ते निरोपी थंयसरले वेताना जुआंव विशीं जेजू परजेक म्हणूंक लागलो, तुमी कितें म्हूण पळोवंक अरण्यांत गेल्ल्यात? वाऱ्यान हालता तसली एक भेट? ना तर कितें म्हूण तुमी पळोवंक गेल्ल्यात? नाजूक मोव आंगोस्त्रां न्हेसलेलो मनीस? ना, नाजूक मोव आंगोस्त्रां न्हेसतात तीं राजवाड्यांनी आसतात. तर तुमी कितें म्हूण पळोवंक गेल्ल्यात? एका प्रवाद्याक? ओय, आनी तो प्रवाद्याहून व्हरतो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. ओ पळय, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुताक धाडटां आनी तो तुजी वाट तुजे फुडें तयार करतलो. जाचे विशीं अशें बरयलेलें आसा तो होच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, बायलांक जल्मल्ल्या सगल्या भुरग्यां भितर स्नानदातात जुआंव परस व्हड दुसरो कोण उपजूंक ना. तरी पूण सर्गीच्या राजान सगल्या परस ल्हान तो ताचेहून व्हड. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. रिचा भाव भयणीनो, आल्बर्ट आयन्स्टायन हें नांव आयकलां तुमी? कोण तो? आल्बर्ट आयन्स्टायन म्हणटा तो एक जर्मनाचो फामाद सायंटिस्ट, मॅथमॅटिशियन आनी फिजिसिस्ट, गणितशास्त्र आनी पदार्थ विज्ञान शास्त्र हें शिकपी. जायतीं इनामांय ताका फावो जाल्यार तो प्रिन्स्टन युनिवर्सिटी म्हणटा तातूंत शिकयतालो. आनी थंयसर जो शिकयतालो तेन्ना जायते सायंटिस्ट, जायते जाण जे रिसर्चर्स आसले ते येवन ताका मेळटाले. जायती तांचे मदें भासाभास जाताली, जायते ते एकामेका लागीं शिकताले. आल्बर्ट आयन्स्टायन आपल्या शेजाऱ्याक रावता अशें म्हूण
एक ल्हान सुपुल्लें भुरगें एमी हाका गमलें तेन्ना आपणा लागीं जें जायना आसलें म्हणजे गणीत मॅथ्स ताका डिफिकल्ट लागताली ती मॅथ्साची थोडीशी साम्स घेवन तें ताचेशी गेलें खंय आनी आल्बर्ट आयन्स्टायनान ताका साद्यो वस्तू सांगले हे मॅथ्स प्रॉब्लम हो ही मॅथ्स गणीत जें आसा तें कशे भाशेन सुटावें करपाक जाय आनी एमी ही आपली धाकटी प्रॉब्लम्स मॅथ्स प्रॉब्लम्स घेवन ताचेशी वेतालें एके शेजानीक गमलें आनी हे शेजानीन बेगीन वचून एमीचे आवयक सांगलें जाणा तूं तुजी धूव ती येदीशी मॅथ्स प्रॉब्लम्स घेवन त्या व्हडल्या महान मनशाशी वेता ताका कितले त्रास जाता आसतले आनी हें जाणा जावन एमीचे मायन हूंय एमीक सांगलें बाय तो बोव व्हडलो मनीस ताचेशी तुजी धाकटी ही गणितां घेवन धाकटे प्रॉब्लम घेवन वचनाका तो व्हडलो सायंटिस्ट आनी त्या उपरांत हूंय एमीची मामी आल्बर्ट आयन्स्टायनाशी गेली आनी ताचे लागीं बोगसणें मागलें म्हजी धूव तुका येवन सतायता हांव जाणा तुवें ताका धाकटी जी मॅथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करपाक शिकयलां तें येवन येदी प्रॉब्लम घेवन तुका शिकयता देखून म्हाका दूख भोगता आमकां माफ कर आनी तेन्ना आल्बर्ट आयन्स्टायन एमीचे आवयक सांगता एमी आपणाचे हे ल्हान प्रॉब्लम्स घेवन येता तेन्ना म्हाका कांयच हरकत ना म्हाका कांयच आडकोड जायना बगोर तें जेन्ना येता आनी ह्यो ल्हान वस्तू म्हज्यान ताका शिकोवपाक जाता आनी तातूंतल्यान तें शिकता आनी तातूंतल्यान ताका आनिकूय ओड येता शिकपाक ती म्हजी खुशालकाय ताका येवं दी ताका आडाय नाका भाव भयणीनो आल्बर्ट आयन्स्टायन व्हडलो मनीस व्हडलो सायंटिस्ट आनी तरी आसतना साद्या उतरांनी सादी मनशां आसात तांकां आपणाशी घेता आनी आपणाची जाणवाय जी आसा आपणाचें गिन्यान जें आसा तें तांकांय दिता दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय हाडटा आमी घडये सगळे सायंटिस्ट न्हू पूण आमकां सगल्यांक गूण आसात कोणाक गावपाचो गूण आसा कोणाक वाजोवपाचो गूण आसा कोणाक दुसऱ्यांक शिकोवपाचो गूण आसा थोड्यांक वस्तू सांबाळपाचो गूण आसा थोड्यांक सगळे मांडावडीन घालपाचो गूण आसा वो थोड्यांक वाचपाचो वो हेर दुसरे गूण आमकां सगल्यांक आसात आनी जेन्ना आमचे गूण वेगवेगळे तरेचे आसात आमकां ह्या समाजान नामना मेळटा आमी वयर चडटा आमकां घडये एवॉर्ड्स मेळटात हे एवॉर्ड्स घेवपाक व त्या जाग्यार पावपाक जें कितें तातूंत आमी घातलेलें आसा म्हणजे आमचो हार्डवर्क आमची कसरत आमचे त्रास जे घातलेले आसात ते एकदम गरजेचे पूण ते आमी घातलेत देखून आमच्याहून उण्या दर्ज्याचीं आसात वा आमच्याहून उण्या गुणांचीं आसात वा आमच्याहून उणें शिकपी आसात तांकां आमच्यान किकोन करूंक जायना बगोर आल्बर्ट आयन्स्टायना भाशेन ल्हान साद्या मनशांच्या बरेपणान आनी तांचे खुशालकायेन खुशाल जावपाक आमकां शिकपाक आयचें शुभ आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता आयज तिसरी वात आमी पेटयल्या आनी आयज जरी तर आमी हे वातीक पडीत जाल्यार रंग कसलो दिसता कसलो दिसता पिंक रोज आयज हांवें आंगोस्त्र घातलां तें कसलें आमच्या ऑल्टर बॉयान घायला तें कसलें पर्पल आदवेंताच्या काळार आमी हे पर्पल ड्रेस घालता आयचो आयतार गावदेत संडे अशें ताका म्हणटात संतोसाचो आयतार आनी हो संतोस कित्याक क्रिस्त येवचो जालो पावलो लागीं पावलो आनी तो आमच्या जिवितान येता आनी ही खुशालकाय जी देवाचो पूत आमच्या जिवितान घेवन येता ती खुशालकाय आमी जियेता तेन्ना हो संतोस आमच्या जिवितान आमकां दिसती पडटा आनी तो दुसऱ्यांकूय फाकारता आयची वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार हो संदेश काय बरे भाशेन दवरता पयल्या वाचपान आमी खरीत भाशेन आयकलां इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी देव आपुणूच जावन आमचे मदें येता आनी भासावणी ही हांव तुमकां सोडोवंक येता ही पोरजा इस्रायल पोरजा जी खरीत भाशेन निर्वासांत आसली गुलामपणांत आसली इजिप्तांतल्या गुलामपणांतली भायर काडलेली खरी पूण आतां परतूनय गुलामपणान आसली
आनी एके भाशेन तांच्या जिवितांत निराशीपण भितर सरलेलें, कांयच जायना आमचें कोण आयकना, आमकां कोण बरेंपण दिना, आमी सदांच चिड्डोन रावपाची. ज्या कोणाच्या हातान पदवी आसा, व्हड व्हड पदवेचे आसात, त्या राजांच्या खाला आमी अशींच चिड्डोन मरतलीं. आनी जे लोक त्या राजांचे आसात तांच्याच खाला आमी चिड्डोन मरतलीं. अशें म्हणून जीव सोडलेले हे परजेक इसायास प्रवादी हो संदेश करीत भाशेन दिता. आनी हो संदेश सादो, तुमचो देव तुमकां सोडूंक येता, देखून खुशाल जायात, संतोश बरीत जायात, आनीक दुकान चिड्डोन राव नाकात. बाबा आमचेय मदें जेन्ना आमी आमचे वडील जे आसात ते येता तेन्ना आमकांय खुशालकाय भोगूंक जाय. आयज आमच्या राज्यान आमचो प्रधानमंत्री येता इनॉग्रेशन करपाक एअरपोर्टाचेर. आमकां सगल्यांक खुशालकाय जावपाक जाय आसली, पूण आयज चडशा आमच्या लोकांक पळयत जाल्यार आमचो प्रधानमंत्री येता म्हणून कितली खुशाल आसा गाय. कितल्या जाणांक ताचेशी वसूंक पासून मेळटा. आयज वेलकम आसतलो घडये व्हडलो तयार केल्लो, सेक्युरिटी घातलेलो, आनी कोणें वसूंक जायना. आयज जांच्या हातान पदवी आयिल्ली आसा तांकां सेक्युरिटी वाडलेली आसा. आल्बर्ट आयन्स्टायन येदो व्हडलो सायंटिस्ट ह्या साद्या भुरग्याक आपणाशींक येता आनी ताका आपणाशी येवंक दिवपाक लायता, सेक्युरिटी घेयना. जेजू जेन्ना येता सोडवंडार कसो, ताणें घडये इसली सेक्युरिटी घेवन येवपाक जाय आसली. बेश्टें आमच्या मनान हाडुया. जस्ट इमॅजीन, जरी तर आमचो सोडवंडार आतां येता तेन्ना सेक्युरिटी आनी ह्यो वस्तू घेवन आयल्लो जाल्यार आमकां घडये सगलो उगो तोच आयकूंक आवाज येतलो आसलो सायरनाचो. ताचे बराबर घडये कमांडोज आसतले आसले. पूण हाची सगल्याची जेजूक आमच्या सोडवंडाराक गरज ना. पूण आमी मनीस जे आसा, ज्या मनशांक आयज पदवी मेळ्ळेली आसा, डिग्री मेळ्ळेली आसा, नामना मेळ्ळेली आसा, तांकां सगल्यांक कसल्यो सेक्युरिटी जाय. आनी असल्या सवेंच आमकां ही सेक्युरिटी दिसती पडटा. तर भाव भयणीनो, संतोश खंय गेलो? आयज जी आर्टिफिशियल सेक्युरिटी आमी बांदून दवरलेली आसा तातूंत आमचो संतोश जायतो पिड्ड्यार जाल्लो आसा. हे व्हड व्हड जे मनीस आसात, आयज आमचो प्रधानमंत्री येता, ताच्यान लोकां लागीं इंटरेक्ट जावपाक जायना, लोकां मदें भोवूंक जायना. सेक्युरिटी सगलो वेळ आसतले. तूं ताचे मुखार वेता जाल्यार तुका सांसपून ते आख्खो वयर थावन सकयल चॅक करतले. म्हणटच खुशालकाय, संतोश नाच. जेजू येता तेन्ना संतोश वेगळो, तो सगल्यांक घेता. ताचेशी वचूंक कोणाकूच भिरांत ना, आनी ताकाय आनी कोणाची आमी ताचेशी येता देखून ताका भिरांत ना. तो सगल्यांक घेता, येवं दी सगल्यांक. सगल्यांक म्हणटा तेन्ना फकत जे कोण क्रिस्तांव आसात, बावतिजम घेतला तांकांच न्हय, कोणें बावतिजम घेवंक ना, कोण क्रिस्तांव जावंक ना, तांकांय सगल्यांक घेता. म्हणल्यार फकत जेजूचें बरें उलयतात आनी जेजूची परगटणी करतात तांकांच न्हय, पूण जे कोण जेजूचेर आड गेल्ले आसात, खोटो प्रचार करतात, वा ताच्या पाटलावदारांक आयज सतायतात, दुमाळो दितात, तांकांय तो घेता. आनी ह्या पासत भाव भयणीनो, हो संतोश फकत थोड्यांचो न्हू, हो संतोश सगल्यांचो. आनी आयज जरी तर आमी संतोश बरीत जाता जाल्यार कित्यान संतोश बरीत जावचें? हेचे शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. जुआंव बावतिस्त जो बणकणींत आसलो, आनी बणकणींत आसलो कित्याक? ही वाट तयार करूंक आयला तेन्ना हेरोद पातशाय ताणें जें कितें वायट केल्लें ताचेर ताणें निशेध मारलेलो. आनी राजाक सांगलेलें तूं कितें करता तें वायट. आनी ह्या पासत राजान ताका धरून बणकणीन घातलेलो. आयजूय अशें घडटा. आयज आमचे राजा जे आसात, आमचे विचून काडलेले आसात, ते जाय तें वायट करतात आमच्या गांवांक, आमच्या राज्याक. आनी तांकां जरी तर सांगलें जाल्यार तांकां खूब वायट दिसता. पुलीस लागतात फाटीक, केस करतात, कलेक्टर आपोवन व्हरता, बंद करतात, धमक्यो दितात. भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान आमी बणकणीन रावून जें कितें जुआंव बावतिस्त जाणा जावपाक सोदता तें आमी सगल्यांनी जाणा जावपाक जाय. खरेंच तूंच तो येवचो आसलो तो सोडवंडार, जो इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलेलो, जी भासावणी आमकां केल्ली, तो तूंच तो, काय आमी आनी कोणाची वाट पळोवन रावची?
सादो जबाब ह्या प्रश्नाक जेजूच्यान दिवपाक जातले, होय हांवूच तो, सुसेगाद राव. वो ताचो घडये फायदोय काडूंक जातलो आनी आपलो आनीक प्रचार करूंक जातलो आनी प्रपगांडा करूंक जातलो. जे भशेन आमचे आयचे वडील जे आसात ते आपलो प्रपगांडा करतात. सगळे कडेन आतां बोर्ड दिसती पडटले, आपणाकूच सेल्फ वेलकम, लोकांक दिल्लो वेलकम न्हू, पूण जे कोण त्या कॅटेगरीचे आसात तांणीच आपणाक जाय तो वेलकम दिल्लो तो आमकां दिसती पडटा. जेजून सोडवणारान येता तेन्ना तशें करूंक ना. पूण कित्यान खुशाल जावपाक सांगलें जें कितें घडटा वो जें कितें जाता तें वचून सांगात ताका. कुड्डीं पडयतात, थोटीं चलतात, जीं कोण मेल्लीं आसात तीं जिवीं जातात, हें वचून जुवांव बावतिस्ताक सांगात. आनी तातूंत ताची खुशालकाय आसा. आनी ही खुशालकायेची खबर, ही संतोसाची खबर जुवांवांक धाडटा आसतना जुवांवा विशीं जेजू उलयलो. कोण तो जुवांव? जुवांव वाट तयार करूंक आयिल्लो तो. जुवांवान आपणाच विशीं पयलीं सांगलां, जेन्ना ताकाय होच प्रश्न विचारलो, तूंच तो जो आमकां बासायल्लो सोडवंडार म्हूण सांगलेलो तो? आनी तेन्ना ताणें म्हणलेलें, हांव न्ही तो, पूण म्हजे फाटल्यान दुसरो आनीक कोण येता तो. ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांव ओरोण्यान घातलो ताळो. जें कितें जुवांव बावतिस्तान सांगलें आपणा विशीं, आनी त्या वरवीं ताणें लोकांक उलो मारलेलो, जिवीत बदलात, मन बदलात, सोमी येवचो जालो. तींच उतरां ताचे विशीं खूद जेजू आपुणूय सांगता, एंडोसमेंट. होय तोच तो जो एलिजाचो ताळो इजायस प्रवाद्यान सांगून दवरलेलो, वाट तयार करूंक येता तो. आनी ह्या पासत ताचें आयकूंक सगल्यांक, जे कोण वाट तयार करपाक सोदतात ह्या सोडवंडाराची, तांणी ताचें आयकूंक लागता. आनी ताणें सांगलेलें आसा जिवीत बदलूंक. जें कितें चुकीचें आसा जिवितान आमच्या, जें कितें चुकीचें आसा आमच्या वेव्हारान, जें कितें चुकीचें आसा आमच्या खासगी जिवितान, तें सोडूंक. वो ज्यो खोट्यो संवयो आमी ओडून घेतलेल्यो आसात आनी ह्या खोटे संवयांनी आमी सांडलेलीं आसा त्यो सोडूंक. कितें भाशेन जुवांव बावतिस्ता आपयता तें करात. आनी तें करीत जाल्यार ही खुशालकाय भितर सरतली. तरी आयच्या संतोसाच्या आयताराक भाव भयणीनो, आमकांय सगल्यांक ही कृपा मागून घेवया. आनी ही कृपा आमकां दी म्हूण मागता आसतना दुसऱ्या सवें आमी संतोस दितली मनशां जावं. आमकां जें कितें कळटा वा आमी जें कितें जाणाव, आमचे लागीं जी खुशालकाय आसा ती दुसऱ्यांक वाटूंक सदांच उदार जावया. आमचें व्हडपण वो आमचो स्टेटस तो आसूं दी आसा थंयसरूच, पूण एकामेका लागीं जेन्ना आमी वागता, एकामेकाक आमी मेळटा, तेन्ना आमचो दर्जो एक दर्जो. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, आमी सगळीं वाट पडोवन आसात तसलीं, आमी सगळीं क्रिस्ताचो संतोस आमच्या जिवितान घेवंक रावता तीं, हें आमी समजून घेवंक. आनी त्या प्रमाणे आमचीं उतरां, आमच्यो करण्यो आनी आमच्या जिविताची वागणूक एकामेका सवें जावंक आमकां हे भेटेन भाव भयणीनो कृपा मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. सत्मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सावरलो, आंकवार मारयेतावून जल्मलो, पौज प्रकार ताणें कोसुसले, ताका कुर्सार झळलो, तो मेलो आनी ताका निकेलो, तो मेल्ले मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजवेक बसलो, थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोडसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकदार, आत्काचे बोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी खेरीत भाशेन शिक्षणीक परिस्थितीन वरवीं जेजूचे वाटेन चलूंक गरज तें मार्गदर्शन दिल्यार पुरो म्हूण
देवा लागीं मागुया. दोयाद बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी शिक्षणीक परिशिताय चलयतल्या संस्थांक गरज तो आदार दिवंक हे पोरी दर एक नागरिकाक शिक्षण मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाद बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. घरदार नासलेल्या अनाथ जाल्ल्या झुजांक लागून बोली पडलेल्या कश्टवतल्या भुरग्यांक शिकप करूंक मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाद बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या धर्मप्रांतान आर्च डायसिसन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी डायसिसन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन हाच्या आसऱ्या खाल चलता त्या सगल्या शिक्षण परिशदेच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक देवा लागीं मागुया. दोयाद बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमच्या गोंयान ही न्यू एड्युकेशन पॉलिसी लागपाची आसा फुडल्या वर्साक जावन ताचो आमकां सगल्यांक आमच्या भुरग्यांक तशेंच वाडलेल्यांक बरो फायदो जावंक आमी मागुया. तशेंच हेर सगळी आमची खासगी मागणी आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापा, आमची कांय मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यान आमच्या जिवितांत तुजी वाट वळखून ताचे प्रमाणे चलूंक आमकां फावो तें बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गायन घेवया C35 पेज नंबर 43. C35. Dejan favor zano, pritumenam kradilo, ušača vaurakelo, betoj dal tu kauno, wakani tuka Bapa, diamka jiwa uno, wakani tuka Bapa, diamka jiwa uno. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिनी आमच्या नाटकेक विसुलीच्या सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां ओदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां दिवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक पिचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनोजीवन पडा वरवी तुवें म्हाका सोडूयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना क्रिस्ता थंय आनी क्रिस्ताच्या कोरन्या थंय आनी ताचे सोडवणीच्या वावरा थंय आमी संतोश बरीत जावंक भाव भयणीनो आयज आमकां उलो आनी हो संतोश आमच्या जिवितांत दाखोवचे पासत आमची उतरां, आमच्यो कोरन्यो आनी एकामेका लागीं आमची वागणूक देवाक मानता तसली जावंक आमी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटलो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक विसराव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांडे पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
वाचतो वैताळार पावपाक उरलो बुकेचो गेलो हुस्को मागीर निराशा पडलो वाचुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाचुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू. भिवकुऱ्यांक अशें सांगात, धीर घेयात, भिव नाकात. हो पळय तुमचो देव तुमची सोडवण करूंक येता. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतलीं आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावं. हे आमी मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. अशें बसुया. आयज क्रिस्तान्याचो तिसरो आयतार. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन हांकां आमचे दिनवास. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. तांचे पासत आमी मागुया. रेजिना मुंदी, एल्टन डिसुजा, दाबोली कॉपेलबाट, पिटर रॉड्रिगीस, आल्त दाबोली, एफी रॉड्रिगीस आनी पेंटा ट्रिफोनियो पिल्लाई. तांचे सायबीण मायचे मुजतीन तांच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन धर्मदान जालें 21,415 रुपया. फुडल्या आयताराक सदांचे भाशेन 3 मिसां जातलीं. मांडावळ करूंक पयलें मीस
सांत आगोस्तीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज आनी सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक. दुसरें मीस 8 वाजता पॅरिश यूथ आनी तिसरें मीस दोतोनीच्या भुरग्यांक आनी त्या उपरांत दोतोन. चोत्रायदोरची पवित्र संस्काराची भोजवण जी आमी नोवेनाच्या दिसांनी बंद दवरलेली बुधवारा दीस आनी शुक्रारा दीस परतून चालू जातली. बुधवाराक आनी शुक्राराक 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. तुमी येवन भाग घेवचो. तशेंच आयताराचे मीस सोनवारा दिसा इगोर्जेन सोनवाराक सांजेर 6 वाजता इंग्लेजीन मीस आनी सांताक्रूज कोपेलान दाबोली 6:30 वाजता आसतलें. 14 डिसेंबराची फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर हांची जमात जातली सांजेर 4 वाजता. 18 सगळीं जी दुयेंत आसात तांकां कुमन्यांव घेवन येतल्या 8 वाजताचे मीस जाल्या उपरांत. कालच्या दिसाक आमची PPCची जमात जाल्या उपरांत निर्णय घेतलेलो आसा 27 तारखेर आमचो फॅमिली डे जातलो आमचे इगोर्जे लागीं. हाचे विशीं जी मांडावळ आसा ती आमची PPCची वांगडी तुमकां कळयतली. तुमी तुमचे समुदायाचे जमातीन चुकयनासतना वांटो घेवचो. समुदायाच्यो जमाती हे भाशेन जातल्यो. 11 सेंट विन्सेंट de पालोटी आनी रेजिना मुंदी मारिया डिकॉस्टा हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. 13 इमाकुलादा मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी नमिशा पिंटो हांच्या घरान सांजेर 7 वाजता. तशेंच 13 सान फ्रांसीस ऑफ आसिसी समुदाय इग्रेजा एलेक्स पेरेरा हांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता. तशेंच 13 सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक स्टीवन डिसुजा हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. 18 माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन लुइझिना लुकस हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. 19 आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट कॉस्तांसियो गामा हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. जाय तशे अनाउन्समेंट्स आसात मातशें पासेंस काडचें. रेतीर घडून हाडलेलो आसा रिट्रीट फॉर बॅचलर्स एंड स्पिनस्टर्स. पालोटी फादर्स हे घडून हाडटा for single young adults on 17 December to 19 December. 17 सांजेर 6 वाजता सुरू जाता आनी 19 सांजेर 3 वाजता सोंपतलो. हो रेतीर जातलो पालोटी होम चिकाली. पारकोणे कल्चरल महोत्सव हो घडून हाडलेलो आसा. तो जातलो आयज सांजेर 6 वाजता रेजिना मुंदी स्कुलाच्या हॉलान. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. हे आमचे गोंयचें दायज सांबाळपाक तुमी तातूंत वांटो घेवंक आनीक कार्यक्रमाचोय आनंद घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दिल्लें आसा. तातूंत भाग घेवचो. तशेंच आयज 3 वाजता वेलसांव पंचायती लागीं गोंयचो एक वोट करीत भाशेन अवेरनेस कॅम्प अवेरनेस प्रोग्राम घडून हाडटा. डबल ट्रॅकिंग हाचे विशीं जें कितें आयज पासून जाल्लें आसा सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर तशेंच हेर परमिशन्स वो ते जमीन कोणाची हाचे विशीं सगळी म्हायती जी आसा आनी कित्या पासत आमी हें झूज मांडपाक जाय हाचे विशीं म्हायती आसतली. तुमच्यान जाता ते भाशेन वचून तुमी थंय भाग घेवचो. सांजेर 3 वाजता वेलसांव पंचायती लागीं. आयज आमच्या गांवांत रिवर मॅरेथॉन चलता. येता वेता आसतना येरादारी जी मांडावळ केल्ली आसा ताका आमी आमचो सांगात दिवया आनी बरे भाशेन आमी तातूंत वांटो घेवया. देवाचे कृपेन आनी पवित्र शुभेच्छा कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता.
वेलेन्सियो जॉन मेनेझीस तो पूत जुआंव रोजारियो मेनेझीस आनी वेरेदियाना फेर्नांडीस हांचो रावता सांकवाड. लोक जावंक सोदता वेस्लिका पिंकी रॉड्रिगीस, तिदू सेबस्तियाव जेरोनिमो रेजिनाल्डो रॉड्रिगीस आनी प्रिसिल्ला पिंटो हांची रावता कुंकोळी. स्टीक कायतानो पेरेरा तो पूत सांताना पेरेरा आनी मारिया डॉली सांतियागो हांचो रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता शॅनिस मारिसा गोविया, तिदू फ्रांसिस्को आंतोनियो जासिंतो गोविया आनी मारिया डायना फुर्तादो ई गोविया हांची रावता वेलसांव. मॅरिदास एम सेबेस्टियन तो पूत सेबेस्टियन मायकल आनी फातिमा सेबेस्टियन हांचो रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता शेरल लुईस, ग्रेगरी लुईस आनी मॉली डॉली क्रास्टा हांची दू रावता चिकाली. लग्न जावंक तांचे मदें कसली आडखोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड ही तरणाटी जी नवो क्रिस्ती गोराबो कडूंक मुखार चल्ल्यात तांचे पासत आमकां मागूंक कायदो लागता. सेंट एंड्रूज ICSC ISC बोर्ड हांची एडमिशनाचे विशीं अनाउन्समेंट ताच्यो डिटेल्स ज्यो आसात त्यो नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात, तुमी पळोवचे. एडमिशन्स ओपन जाल्लीं आसात फॉर प्री प्रायमरी तशेंच हेर क्लासींनी, प्रायमरी क्लासीस आनी हायर सेकंडरी हाचेर तुमी नदर मारची आनी त्या प्रमाणे तुमचो निर्णय घेवचो. सांगला तशें आयज जायते अनाउन्समेंट आसा. दर दिसाक तुमच्या मागण्यांक आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ जावपाक तुमकां आदार मेळूंक म्हज्या पावलांक उजवाड ही बायबल डायरी आमच्या ऑफिसांत आयिल्ली आसा. पिलार फादर्स हांणी तयार केल्ली. ताचें मोल 160 रुपया. ती तुमी आमच्या ऑफिसांत येवन घेवं येता. नातालांची तयारी आमची भाव भयणीनो चालू जाल्ली आसा. तर नातालांची तयारी करीत भाशेन इगोर्जेची आनी इगोर्जेची भोंवतणीची साफाई करपाक दीस दवरलेलो आसा. आयतारा दीस 18 तुमी येवन सगल्यांनी जाता ते भाशेन ही तुमची भेट जल्माक येतल्या बाळका पासत तुमचो वावर येवन करचो. समुदायांतल्यान तुमी हाचेर डिस्कशनूय करून सगल्यांनी बाराबर येवन तुमची इगोर्ज साफ करची. सगळीं उबी रावया. सतरायदरची फुडल्या सुमानान पादविगार इगोर्जेन आसचो ना. पादविगार म्हणल्यार हांव इगोर्जेन आसचो ना. हो एक सुमानभर आमची स्टडी टूर वयता गोंयच्या भायर. ह्या पासत पातकूर फादर पिटर हांगासर आसतलो. कसली गरज पडल्यार आनी कितेंय जरी तर विचारपाचें सांगपाचें आसा जाल्यार ताका तुमी मेळून सांगूं येता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुनियात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F13 पेज नंबर 91. F13. कुशल सदां सामी भोंवचे, कुशल कानूस सामी रावचे, मोगान जिवीत एकूच बरें, भाव भयणां जिवीत एक खरें. आमचे गरजा कशें नागा, इतोळावे बरें उदगार. आमचो बापूय आसा स्वर्गार, आमचे गोजू आमचे बाळा. कुशल सदांच आमी भोंवचे, कुशल रानूस आमी रावचे.